प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 16वो विसवोर, वोड 9 ते 15 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 16 वर्सेस 9 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सातोड्याच्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्जिवन जावन जेजू पयलो मारी मगदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले ताणें 7 देंवचार काडलेले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताली आनी आतां दूख करून रडटाली तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण ताणीं आयकूनय स्वत मानूंक ना. जेजू दोगा शिसांक दिश्टी पडटा. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक ग्रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. तांणी येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेंय तांणी स्वत मानूंक ना. जेजू 11 जाणांक दिश्टी पडटा. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो. आपणाक पुनर्जिवन जाल्लो देखलेलो तांणी स्वत मानून घेतलें ना देखून भावार्थूरचे सुवातेर आपलेंच खरें करून रावलें म्हणून ताणें तांकां भेश्टायलें. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोशणेक शुभ वर्तमान परगटात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेन्ना जेजू पुनर्जिवन जालो ताच्या शिसांचो जाबाब एकदम बरो नासलो तो आमी पळयता. भाव भयणीनो, ज्या दिसा जेजू पुनर्जिवन जालो ताणें पयलो त्या बायलांक मारी मागदलेनाक आनी दुसऱ्या बायलांक तो पयलो मेळ्ळो आनी तांचे वरवीं ताणें तांकां खबर धाडलेली आपल्या शिसांक की तो पुनर्जिवन जाला, तो तांकां मेळपाचो आसा म्हणून. पूण त्या भाव भयणीनो, त्या शिसांनी त्या बायलांचेर कसलीच भावार्थ धरूंक ना, ताच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक ना. ते समजले की ती फोटी सांगतात म्हणून आनी जेजू पुनर्जिवन जाला म्हणून ताजेर विस्वास धरूंक ना. तेजे उपरांत कितें घडटा, 2 शीस आतां ते जाणो की जेजू मेला म्हणून ते आतां जेरुसलेमांतल्यान आतां भायर वेतात. एमाउस एका जाग्यार वेतात. तो रस्तो जो एमाउसचो आसलो तेन्ना ते 2 शीस एकदम दुखी भरीत आतां जेरुसलेमांतल्यान भायर वेतात आनी जेजू तांकां मेळटा. आनी ते जेजूक वळखूंक पावनात आनी जेजू तांकां सगळी खबर सांगतात. तो तांकां सांगता कशे भाशेन तो मरपाचो आसलो, कशे भाशेन तो आतां पुनर्जिवन जावपाचो आसलो. आनी जेन्ना ते उणे मोडटाले रातीक तेन्ना जेजू तांचे कडच्यान तांचे दोळे उक्ते जातात आनी ते आतां जेजूक वळखतात. आनी जेन्ना ते जेजूक वळखतात ते आतां थंयसर त्या आमासच्या जाग्या कडसून ते सुटोन रातचे जेरुसलेमाक परतून वेतात आनी तिचो शिसांक जाता. तेय सांगून आतां दुसरे शीस ताका तांची खबर स्वत मानिनात. आनी तेज्या उपरांत भाव भयणीनो, जेजू आपुणूच येता त्या सगळ्या शिसां बरोबर आनी तांकां सांगता कशे भाशेन हांवें तुमकां सांगलां म्हणटा. कितले फाटी हांवें तुमकां सांगलां की हांव मरतलों, पुनर्जिवन जातलों आनी पातकांचें फारीकपण दिवपाक म्हाका मरपाची गरज आसतलीच आनी पूण हांव जैत जातलों. आनी हे भाव भयणीनो, जेन्ना हे शीस हे सगळें आयकतात, जेजू तांचे बरोबर येता आनी तांकां कितें फरमायता, ताका म्हणटात वसात म्हणटा, आख्ख्या संवसारान वसात आनी शिवर्तमान परगट करात. जें तुमी आयकलां, जें हांवें तुमकां सांगलां, जें तुमकां हांवें शिकयलां तें तुमी वसात आनी आख्ख्या संवसाराक परगट करात. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया. आमी आतां पासकांची परब केली. पयलीं आमी पासकांची परब करचे पयलीं आमी क्वरेस्माचो वेळ सारलो. कितले जाणी आमी खुर्साची वाट केली, आमी कितें मांस खावपाचें बंद केलें, चॉकलेटी खावपाचें बंद केलें, सोरो पिवपाचो बंद केलो, कितले आमी उपास केले. तेजे उपरांत पासकांची परब येयली. आमी बरे भाशेन आमी पासकांची परब केली. आतां एक सुमार जायती येयला आनी आमी आमकांच विचारूंक जाय, आतां आमी जेन्ना ह्या पासकांच्या वेळार आमी ऑलरेडी आसा, आमी कशे भाशेन आमी जियेता. खरेपणी आमी जाणो की हो जेजू आतां जिवन जाला म्हणून तो मेलोलो न्हय, तो पुनर्जिवन जाला. तो जिवो देव, ताचें उतर जावन आसा जिवें. आनी भाव भयणीनो, तो खरो जिवो देव जाल्या आनी ताचें उतर जें ताणें सांगलां की ताचें उतर जावन आसा जिवें उतर.
तर आमी तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवनान आमी ताजेर आमी नियाळ कोत्ता काय, खरेपणी आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता काय, खरेपणी हें उतर जें आमी सदांकाल आयकता दिसपट्टें देवाचें उतर, वो आमी मिसाक वेता जाल्यार, वो आमी आमचें पवित्र पुस्तक उक्तें करून आमी ताजेर नियाळ कोत्ता जाल्यार खरेपणी हें उतर आमच्या काळजान आसा भाव भयणीनो. वो आमी फकत तें वाचता, एका कानार आयकता, दुसऱ्या कानार सोडटा. कितले फाटी भाव भयणीनो, ज्या शिसांक जेजून कितले फाटी सांगलें, 12-14 फाटी सांगलेलें की हांव मरतलों आनी पुनूच जिवन जातलो. त्या शिसांनी फकत तें एका कानार आयकलें आनी दुसऱ्या कानार सोडलें. आनी जेन्ना जेजू मेलो आनी पुनूच जिवन जालो, तांकां आतां ती खबर की जेजू पुनूच जिवन जाला म्हणून ती खबर तांकां मानूंक एकदम आवड जालें. ते आतां मानूंक तयार नासले आनी जेजून तांकां शिडकायले. तांकां सांगलें तुमकां सांगूनय तुमी भावार्थ धरूंक ना. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू मेलोलो न्हय पूण आतां पुनूच जिवन जाला, ताणें आमकां आपलें उतर दिलां. ह्या उतरान आमी रिगून रावुया, ह्या उतरा प्रमाणे आमी चलुया, उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारुया, पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसरणी करूया. नातर भाव भयणीनो, आमी आयकलें देवाचें उतर, तेजे उपरांत तें उतर आमी आयकलें, आतां आमी समजता की बरें आयकलें म्हणून आतां बरे भाशेन आमी तिचोर आतां टीव्ही घालता, तेजे उपरांत युट्यूबाचेर येता, तेजे उपरांत हाच्यो खबरो ताज्यो खबरो आयकता. हें उतर कशे भाशेन आमच्या काळजान रिगून आसतलें. ज्या भाशेन ह्या शिसांनी हें उतर जेजूचें आयकलें, पूण तेजे उपरांत सगल्या संवसाराच्यो खबरो धरून ताज्या उतराचेर नियाळ करिनासतना ते आतां सत मानूंक फेल जाले. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. ह्याची खबर, ताजी खबर, हें कितें टीव्हीचेर म्हणटा, तो पॉलिटिशियन कितें म्हणटा, ताची खबर सगळी सोडून आमी जेजूच्या उतराचेर नियाळ करूया, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलुया. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. आनी जे भाशेन जेजून सांगलां वसात आनी आख्या संवसाराक सुवर्तमान पुरवट करात, हेंच काम आमी करूंक पावतले हांव. ही बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले हांव. ही सरवणीची खबर दुसऱ्यांक दिवंक जेजूच्या राज्यात आमंत्रण दिवपाक आमी पावतले हांव. आनी हें काम करपाक आयजतान आमी सुरवात करूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.